समाजातल्या उपेशीत आणि पिडेस्त घटकांचे गोय सरकार कितली जतनाय घेता तेजी परतून एकदा गवाय मेळ्ळा। दिश्ट नाशिल्ले युवकाक उपोशणाक बसचे पडला। सरकार नोकरी दिना जाल्यार मरसर उपोषण करतलो अशें माशेलांतलो तरणाटो संतोष नागेशकारान सांगला। जाल्यार तेज्या मतदारसंघातलो आमदार सांगता अशें गोंयांत जायते जाण आसात। संतोषान प्रॉपर चॅनल वचचो खंय। हो देऊळवाडो माशेलांतलो संतोष नागशेकार। घरकान्नीक बरोबर घेवन तो सद्याक तिवरे वरगांवचे ग्रामपंचायती मुखार उपोशणाक बसला, निमाणो उपाय म्हणून। दिसना म्हणून तो परावलंबी रावपाक सोदिना। ताच्या आंगात जायत्यो कळाशी आसात। ताका आपली मोखय दिश्टी पडटा, पूण भिवपाची गरज ना म्हणपी सरकाराक सद्याक तो आनी ताची मोख दिश्टी पडना, हेंवूय तितलेंच खरें। 14 वर्सां जालीं हांव बॉम्बे कोंकणी आनी मराठी ह्या खातीर एका चायल्ड हेल्पलायनान काम करतालो आनी आतां ती जी चायल्डलायन आहा म्हणजे जे हेल्पलायन आहा त्यो सगळ्यो पोलीस स्टेशनाचेर मर्ज जावपाच्या त्या खातीर म्हाजी आतां नोकरी जी आहा ती वयतली। त्या खातीर हांव नोकरी म्हाका मेळपाक जाय म्हणून आयज हांव हांगा माशेलान उपोशण करपाक बसला, न खाता न पिता काही। विनंती करता आनी जेंका हांव वळखता म्हणजे आदरणीय प्रमोद सावंत सर, गोविंद सर किंवा श्रीपाद नाईक सर ह्या गव्हर्मेंटान म्हाज्या जॉबा बाबत विचार करचो आनी म्हाका बेगिनात बेगीन एक जॉब मेळून दिवचो अशी हांव तांकां हात जोडून विनंती करता आनी म्हाजो हो जो उपोशणाचो जो स्ट्रायक चालू आहा तो बेगिनात बेगीन सोंपचो आनी तेजेर विचार करचो गव्हर्मेंटान, ही तांकां हांव हात जोडून विनंती करता। संतोष नागशेकार घरा बसून रावलो ना। जायते कडेन ताणें खटपटी केल्यो, धडपडलो, दिश्ट नासूनय भोंवलो, पूण दोळे आशिल्ल्या समाजांतल्या लोकांक तो दिश्टीच पडलो ना। आयकयात ताजो संघर्श। ही नोकरी मेळपाक जाय म्हणून हांवें बांबोळे जेन्ना 10th पासाचेर एक टॅलिफोन ऑपरेटर जाय आसलो थंय हांवें म्हणजे इंटरव्यू दिल्ली आनी एकदां फोंडे एकदां दोनदां हांवें इंटरव्यू दिल्ल्या। ते सगळे म्हाजे कडेन कागदपत्र आहा आनी हांवें म्हाका जे बस स्टँड आहा हांगा न्यू बस स्टँड जाला कदंबा थंयसर 20 शॉपां आसलीं, तर ते एक शॉप म्हाका मेळचें म्हणून हांवें खूब खटपटी सुद्दां केल्ल्यो त्या खातीर आनी 4 नंबर म्हाका शॉप मेळचें म्हणून हांवें तांकां सगळ्यांक सांगलेलें गव्हर्मेंटाक आनी तेवूय म्हाका शॉप मेळोंक ना। त्या खातीर हांवें सगळें हांगा ट्राय करतात हांव, जरी हांव बॉम्बे कामाक आसलो पूण म्हाका गोंयांतूच रावपाचें आसलें म्हणून हांव गोंयांत नोकरी पासून पयलीं पासूनच ट्राय करता, पूण आजुनूय तें जावंक ना। मागीर आमी ताजो आमदार आनी आतां मंत्री जाल्ल्या गोविंद गावडेची प्रतिक्रिया विचारली। ताणें कितें सांगलें पळयात। गोष्ट जॉबाच्या संदर्भान हांव कांय एश्युरन्स दिवपाक शकना। ताणें म्हजे कडेन एक संपर्क केल्लो आशिल्लो की मार्शेलान जें दुकान जें आसा त्या दुकानान आपलें एक शॉप दिवचें आनी ह्या संदर्भान प्रायोरिटीचेर हांवें एक नोट मूव केल्ली आशिल्ली KTCचे चेअरमॅनाक भितर आनी तांकां जे आनी प्रत्येक बस स्टँडाचेर किमान 2 तरी जी शॉप्स जी आसात ती अशा तरेचे फिजिकल डिसेबल जे मनीस जे आसात आमचे जे मित्र जे आसात तांचे खातीर राखीव दवरपाक जाय। एक्चुअली द प्रोसेस इज गोईंग ऑन, कारण तदनंतर ताणें डिमांड दिले नंतर अजून मार्शेलाचो बस स्टँड फूल फ्लॅजा भितर सुरू जाले ना। काही गोष्टी टेक्निकल गोष्टी आसात, त्यो टेक्निकल गोष्टीची धरून आमकां मुखार वचचें पडटात। बरेचशा जाणांनी बिडिंग केल्लें आसात, बरेचशा जाणांनी 20,000, 19,000, 25,000 रेंट आज तांकां तें शक्य जायना आनी म्हणूनच ताका एक नवो तरेचो एक फॉर्म्युला आयज फायंड आवट करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा। ह्या विशया संदर्भात म्हाका अशें गेली आमची 20 तारखेक जी कॅबिनेट जाल्ली ह्या मार्शल बस स्टँडाचेर हांवें स्पेशली ह्या कॅबिनेटाक हांवें काही गोष्टी प्रस्ताव मांडिल्लो आसा। तातूंत भितर हो एक प्रस्ताव आसा की जशे जे अर्ज जर आयले आनी जो मनीस जो कॅपेबल जो आसा हें करपा खातीर त्यो काही गोष्टी, कारण ह्युमॅनिटी ग्राउंड्स ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा। ह्या नागेशकार जो आसा तो म्हजे कडेन सातत्यान संपर्कान आसा। बरो तरेचो एक वेगळे स्पोर्ट्स सुद्दां ते आयोजन करता आनी म्हाकाय ताची खूब सिंपती आसा। म्हणून जितले जितले म्हजे कडेन शक्य जालें जसो जसो आयला तो हांवें तें आज केल्लें आसा। पूण एकूच गोश्ट नोकरेच्या संदर्भान ज्यो काही गोष्टी आसात ताका थोडेशे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आसात। गोंयान भितर फक्त नागेशकार एकटोच असो तरेचो मनीस ना,
जेन्ना आमी पॅन गोवा जेन्ना विचार करत तेजे खातीर एक पॉलिसी हाडप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. म्हाका दिसता हो जो आज उपोशण जे आसा ते खंय तरी गैर पद्दतीन आज सुरू आसा. रायट एप्रोप्रिएट फोरमाचेर ताणें आपले घराणे मांडचे आनी त्या प्रमाणे ताणें मुखार वचचो इतलें म्हणजे तेका पूण सरकार हें म्हजी सहानुभूतीन हांव ताजे कडेन पळयतलो आनी ताका हांवें हेजे पयलू रकाद दिल्लो आसा. अरे जशें तुमी पोस्ट येतात तशें तुमी एप्लाय करात, कारण पोस्ट ज्या वेळाचेर एडवर्टिजमेंट करतात त्या वेळाचेर क्वॉलिफिकेशन इज खूब व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. अशे कितलेशे जाण आसा असोच नागेशकार एकटोच ना, अशे कितलेशे भुरगे आसात जांकां क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे आज डिपार्टमेंटांनी नोकरी मेळिल्ली आसा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.